कर्नाटकातले ऊसकारांक टनाक 2810 रुपये दिवपाचें गोंय सरकारान मान्य केल्ल्यान कर्नाटकातलो ऊस संजीवनी साखर कारखान्याक मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला। सहकार मंत्री महादेव नायकान सोमारा आपयल्ले बसकेक हो निर्णय जालो। ह्या बसकेक संजीवनीक ऊस दिवपी खानापूर आनी बाकीच्या वाठारांतले ऊसकार आयिल्ले। कर्नाटकांत मेळटा तोच प्रेस गोंयांत दिवचो म्हूण ते मागताले। गोंय सरकारान मागणी मान्य केल्या। संजीवनी साखर कारखान्यांक ऊस दिवपी कर्नाटकातल्या शेतकारांची सोमारा सहकार मंत्री महादेव नायका वांगडा बसका जाली। संजीवनीक ऊस दिवपाचे बंद केल्ल्यान सहकार मंत्र्यान तांकां आपयल्ले। कर्नाटक में शुगर प्राइसेस और इधर देने के शुगर प्राइसेस में डिफरेंसेस है। जो सिंस फ्रॉम 11-12 वो लोग हमारे को एक एश्योरेंस दिया था कि हम कर्नाटक के जो फैक्ट्री रेट देंगे हमारे को दे देंगे, तो उन्होंने वो डिफरेंस हमारे को अमाउंट नहीं दिए हमारे को, तो उधर के फार्मर्स ने सब हमारा शुगर केन देने का इधर बंद कर दिया। तो इस बारे में मिनिस्टर ने आज बुलाया था, क्यों बंद किया है, चालू करो। संजीवनीक ऊस दिवपी शेतकारांक प्रेस वाडोवन दिवपाचे सरकारान मान्य केले। त्या खातीर कर्नाटकातलो ऊस आता गोंयाक मेळटलो। तांकां आमी 2150 हो दर ठरयल्लो आसा। त्या शिवाय ऊस तोडणी जी आसा हार्वेस्टिंग ताका 150 आनी 410 रुपया ट्रान्सपोर्टा खातीर फिक्स केल्ले आसात। त्याच बरोबर आमकां जे रिकवरी जी आसा, हे रिकवरी जर 9.5 आयल जायत रिकवरी जाल्यार तांकां आमी 150 रुपया एक्स्ट्रा दिवपाक थारायल्ले आसात। 10.4 आयल जाल्यार 150 आनी 12% आयल जायत जाल्यार आमी तांकां 100 रुपीज हे दिवपाचे थारायल्ले आसा। आनी ह्या विशयाचेर सगळे शेतकारी एग्री जाल्ले आसात। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, दिनेश करपे आनी देवेंद्र गांवकार। मडगांव शारांतल्या कामांनी खात्यां मदीं ताळमेळ दिसना, त्या खातीर आतां खासा अधिकारी नेमपाचें थारलां। दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी वेनान्सियो फुर्तादान मिडियाक ही गजाल उलोवन दाखयली। मडगांव नागरीक समितीन ताचे कडेन मागिल्ले प्रमाण हो निर्णय जाला। वेगवेगळीं कामां करूंक वेगवेगळीं खातीं जाय तेन्ना रस्ते फोडून घालतात, मात भोगता यो वच करतलो लोक म्हूण समितीन प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावयल्लें। मडगांव नागरीक समितीन मडगांव जिल्लोधिकाऱ्याक एक निवेदन भेटयलां। उदरगतीच्या कामा खातीर वेगवेगळीं खातीं रस्ते फोडटात आनी लोकांक त्रास जाता, त्या खातीर समन्वय समिती नेमपाची मागणी ह्या निवेदनांत केल्या। कलेक्टराक एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड प्रशासकीय प्रमुख अशें म्हणून तांचे कडेन आमी आज एक मेमोरंडम दिल्लो आसा। ह्या मेमोरंडमान प्रमुख गजाली म्हणजे एक गजाल आमी हायलायट केल्या, ती म्हणजे वेगळी डिपार्टमेंट्स जी रस्तो खणपाक किंवा डेव्हलपमेंट वर्क्स जांचे चालू आसात, उदाहरणार्थ सिवरेज डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी, टेलिफोन, म्युनिसिपालिटी, अशा सगळ्या ह्या डिपार्टमेंटांच्या मदीं कोऑर्डिनेशनाचो पूर्णपणे अभाव आसा। म्हळ्यार कंप्लीट एबसेन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एकामेकां कडेन कसल्याच प्रकारचे कम्युनिकेशन तांचें ना, आनी हे कोऑर्डिनेशन आनी कम्युनिकेशन नाशिल्ल्या कारणान संपूर्ण हो जो कारभार जो आसा हो अनागोंदी आनी गोंधळाचो सगळो कारभार आमकां दिश्टी पडटा। मडगांव शारांत जावपी उदरगतीच्या कामाचेर लक्ष दवरपा खातीर एका अधिकाऱ्याक नेमतले अशें जिल्लोधिकारी वेनान्सियो फुर्तादोन सांगलें। पूण तांचें म्हणणें आसा की कलेक्टर ह्या नात्यान हांवें हांकां ह्या डिपार्टमेंटाक एकठांय हाडून तांचें कोऑर्डिनेशन करून आनीक कोऑर्डिनेशन अशें तरेन की जे कोण खंयच्या भागांतल्यान तांचें काम जावपाचें आसा त्या डिपार्टमेंटान जाल्यार एक बरोबर जावं न्ही, जेणे करून एक 3 म्हयन्यांनी तो भाग तरी तातूंतल्यान निवळ जातलो। आनीक दर म्हयन्याक अशी एक मिटींग घेवची सगळ्या डिपार्टमेंटाची अशी ताची मागणी आसा। हांव तातूंत लक्ष घालतलो। वेळ पावल्यार एक आमचो ऑफिसर खंयचो एक डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामदार ताका नॉमिनेट करून की कोऑर्डिनेट करपाक ती तयारी करतलो। मडगांवच्यान सावियो डायस। हडफोड्या नागव्या सरपंचाच्या घरा पार्क केल्ले 4 टू व्हिलरांक राती कोणे तरी उजो घालो। गाडयांचो लासून गोबोर जाला। सरपंच सुषमा नागवेकारान कागाळ पुलिशे मेरेन पावयल्या। सरपंच म्हणटा अशें पयलेच फावट जाल्ल्यान आपल्याक कोणाचेर दुबाव ना। इतले मजगतीं केप्यां एका प्रिंटींग प्रेसाक उजो लागलो। 5 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण अदमास। दुकानांतले कंप्युटर धरून बाकीची प्रिंटींग मशिनरी जळ्ळी। राती 2:30 म्हाका आवाज आयलो, त्या बरोबर हांवें म्हाज्या मिस्टराक उठयलो। भायर येता जाल्यार सारको उजो पेट्टा। आमच्यो 3 आनी एकट्यान कोणें हांगासर दवरिल्ली, तो हांगा गेला कलकत्ताक म्हणून तो ताणें दवरला आमच्या गॅरेजीन।
कितले असेल लॉस गाडयांक? ऑलमोस्ट 2.5 लाख तरी जातले. डावट केली तुमकां कोणाक? ना आमचो असो दुस्मान असो वाड्यार म्हण कोणूच ना आनी अशें पयलेच फावटी जाला. इतले मजगतीं सोमाराक केप्यां संदीप गडकरीच्या प्रिंटींग प्रेसाक उजो लागलो. 5 लाखाचें सामान काबार जालां म्हूण अदमास. कंप्युटर आनी प्रिंटींग मशिनरी लासून काबार जाली. उजो कुशीक आशिल्ले टेलरींग दुकाना मेरेन पावलो. आनी हांव दनपारां 1:30 गेल्लें जेवपाक तेन्ना म्हणल्यार सगळें उजळ्ळें आनी 2 पयलीं एकट्या फ्रेंडान फोन केला हांगा उजो पेटला म्हणून. कित्याक कसो पेटलो? कांयच कळना. भितरले रुमांतल्यान लागले ते एक्चुली कांयच ना लायटीचे वयल्यान सगळें बंद करून गेले आमी. कंप्युटर कोणें घातला आसतलो कंप्युटर झेरॉक्स मशीन 2 एक घर आशिल्ले. जो एक्झॅक्ट कॉज आसा तो आमकां अजून कळोंक ना. आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर केलेलें आसा ती बाबा वेदर इट इज शॉर्ट सर्किट काय आनी कितें. आनी पुलीस PI केपें ताकाय लेटर केला की बाबा वेदर इट इज आर्सन काय आनी कोणी तरी घातला जाणून घेवन तो मातसो व्हेरिफिकेशन करून आमकां इमिडिएट एक्झॅक्ट कॉज कितें सांगपाचो म्हणून केलें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे आनी दत्तराज नायक. घेऊ एक विराम.